मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे जामीन अर्ज आड एसआयटीन मंगळारा पणजी सेशन कोर्टात एडिशनल स्टे फायल केलो। हालींच केल्ल्या तपासांतल्यान आनी सह आरोपी साक्षीदारांच्या जबानीवेल्यान दिगंबर कामत मायनिंग बिझनेसात घुस्पल्लो आनी तो प्रॉक्सी पार्टनरा वरवीं बेकायदेशीर मीन विकतालो म्हूण एसआयटीन एडिशनल स्टेत दावो केला। म्हत्वाच्या साक्षीदारांच्या जबाबाचेर एसआयटीचो हो दावो। मुख्यमंत्री आनी मायन्स मिनिस्टर आसतना दिगंबरान आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो। ताणें दिवचल तालुक्यांतल्या कोटंबी चोरया मीन विकूंक जेटी बांदून घेतिल्ली म्हूण एसआयटीचो आरोप। साक्षीदार म्हणटात, मुख्यमंत्री आनी मायन्स मिनिस्टर आसतना दिगंबरान 5 जून 2006 दिसा फोनावेल्यान ताच्या मडगांवां घरा येवन मेळपाक सांगिल्लें। कोटंबी जेटी कडेन वचपाक अप्रोच रोडा खातीर जागो दिवचो म्हूण दिगंबरान मिटिंगे वेळार तांचेर दबाव हाडलो। ते जेटी वयल्यान तो मीन एक्सपोर्ट करतलो म्हूण दिगंबरान तांकां मिटिंगेंत सांगिल्लें। मिटिंगे उपरांत आपलो जागो दिवचो ना म्हूण ते साक्षीदारान कामतीक सांगलें। त्या साक्षीदारान ताच्या बिझनेसा खातीर पयशे घालून आदींच थंय एक जेटी बांदिल्ली। आनीक एक जेटी उबी जाल्यार ताच्या धंद्याक मार बसपाचो। कामतीन उपरांत खंय ताका जबरदस्तीन जमीन एक्वायर करपाची धमकी दिल्ली। 12 मार्च 2007 गोंय सरकारान भूंय संपादन कायद्या खाला भौशीक उपेगाक म्हूण ताचे जागेंतलो एक वांटो एक्वायर केल्लो। आल्कॉन सिमेंट कंपनीच्या अनिल खंवटेन आयर्न ओर एक्सपोर्ट करूंक आनी सिमेंट क्लिंजर स्लॅग इम्पोर्ट करूंक मायन्स आनी जिओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन अर्ज केल्लो म्हूण आरटीआय वेल्यान कळ्ळें म्हूण तो साक्षीदार एसआयटीक सांगता। अनिल खंवटे मिनरूय ना आनी ताणें केन्नाच मीन एक्सपोर्ट करूंकय ना। ताणें सिमेंट क्लिंजर स्लॅग इम्पोर्टूय केन्ना केल्लो ना। अनिल खंवटेच्या अर्जाक धरून दिगंबर कामतीचो भूंय संपादनाक कॅबिनेट नोट फुडें सरलो। जमीन संपादनाक अनिल खंवटेच्या खंवटो मेटल्स अँड मायनिंग कंपनीच्या नांवान पयशे डिपॉझिट जाल्ले। पब्लीक रोडा खातीर हरशीं PWD कडल्यान जमीन संपादन जाता, पूण हे केशींत मायन्स डिपार्टमेंटान जमीन संपादन केल्ली अशेंय साक्षीदार उलयला। आल्कॉन सिमेंट कंपनीच्या जेटी खातीर एनओसी मेळिल्ली। दोनूय स्वतंत्र कायदेशीर कंपन्यो आसा म्हूण खबर आसतनाय वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सगळे तरेच्यो एनओसी खंवटो मेटल्स अँड मायनिंग कंपनीच्या नांवान एनओसी ट्रान्स्फर केल्ली। त्या उपरांत कामतीच्या आशिर्वादान त्या जेटीचो वापर बेकायदेशीर मीन वेव्हाराक जावंक लागलो म्हूण तो साक्षीदार सांगता। ह्या आरोपांचेर खुलासो करपाक म्हूण प्रुडंटान दिगंबर कामतीक घातलो। ही केस कोर्टात आशिल्ल्यान आपूण उलोवंक शकना। जाप कोर्टातूच दितलो म्हूण कामतीन सांगलें। कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाची केस कोर्टान 23 ऑक्टोबराक दवरल्या। Police has come out with something known as rejoinder, they say, that which they changed it to additional reply. So we told the court you cannot have this additional reply filed today because there is such a thing is not provided under the law. The court wanted to reject this additional affidavit, but was desiring to fix it on record, place it on record. So I said, if you are rejecting, you return it to him. The court wanted to place it on record. Then I said, if you want to place it on record, let me meet what is said in there. Whether it is available or not under the law is a different sequence. But as if it is available, I must reply to that. File my additional rejoinder till 16th of October, and the matter is listed for hearing on 23rd of October. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।